मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत 24 वरां उदक ना मेळचे, फकत 4 वरां येतले उदक. 24 वरां उदक दिवपाक ना कशेंच शक्य, मुख्यमंत्र्यान सांगले अधिवेशनात. कुंकळी पांजरखंड धुमाकूळ घातिल्ल्या रेड्याक धरलो अखेरेक. रेड्यान घेतिल्लो एका दादल्याचो बळी, आयज केले 12 जाणांक जखमी. राज्यांतल्या कोंकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाची येरादारी जावची ना केन्नाच, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले आश्वासन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या आमदारांनी उत्तर गोंयांत उदकाच्या उणावा बाबतीत हुस्को उक्तायलो. गोंयांत चालू आशिल्ल्या कामाक लागून उदकाची पुरवण खंडीत जाल्या. अधिवेशनात उदकाच्या विशयार वातावरण आनी आमदारांच्यो तकल्यो बरेच तापल्यो. उत्तर गोंयांत म्हळ्यार दिवचल, मये, सांखळी, बार्देश वाठारांत उदकाक लागून लोकांचे हाल जाल्यात. आमदारांनी अधिवेशनांत प्रस्न मांडले. गोंयांत जावपी कन्स्ट्रक्शनाक लागून गोंयकारांक भोगचें पडटा, जाल्यार कित्याक हें बांदकाम, अशे साबार प्रस्न अधिवेशनांत मुखार आयले. 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, ताची वर्क ऑर्डर हाल्लीच दिल्ली आसा, काम सुरू जावंक ना. पण म्हाका इतलेंच सांगूं जाय, ही आतां सुरू जावन परत रिपेर जावपाक इट विल टेक, ती काय 1 आनी 2 दिसान जावची ना, फुडले 2 वर्सां तरी लागतली. प्रोजेक्ट आसा अरावंड 83 crores आसा, सो खरंच आभार मानता. पूण जर तुम्ही पळयशात न्ही, सद्याच्या परिस्थितीन खास करून आमच्या बिचोली मतदारसंघात सावरदार जे धंगर लोक आसात रावतात, नानोड्या पिस्तेवाडा, वडावल नायकवाडा, साल पुनर्वसन, तशेंच लामगांव वयले सायटीक, बोड्ड्या वयलो वाडो आनी शारदा कॉलनीत, ह्या स्पेसिफीक जागेर खरेंच वॉटर शॉर्टेज आसा. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता, वॉटर शॉर्टेज आसतुकसुनी न्ही आमकां एटलिस्ट वॉटर शॉर्टेज केन्ना केन्ना पायपलायन फुट्टा म्हणून इशू आसता, जाल्यार उदक जरी नसले न्ही जाल्यार इशू जाता. खास करून आमच्या शाळांत गडे उत्सवाक येयल्ल्या वर्सा उदकाचो इशू आसा. थंय एक फिल्ट्रेशन प्लांट आसा, आमी लास्ट 2 वर्सां सांगता ते इम्प्रूव करा. ते जर करशात जाल्यार सकयल्या वाड्यार सगळो उदकाचो इशू सॉर्ट आवट जातलो. ते अजून जावंक ना. आमच्या नार्वे आनी चोडण जो भाग आसा तो एंड पॉयंट असल्या कारणान थोडेशी वॉटर स्कॅरसिटी आसा. पण 24/7 थंय आमकां उदक मेळना. म्हणून आमी एक प्रपोजल सरकारा कडेन मूव केल्लो आसा. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एक मयान 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावचो म्हणून, आनी ताका वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेटूय आमकां ऑनरेबल WRD मिनिस्टरान दिल्ली आसा. फावंडेशन स्टोन लायलो, पूण हे वेग्याच्या वेग्यान आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमिशन करचे. तो वॉटर सप्लाय आसा जे खांडेपारच्यान ओपाच्यान आमकां येता, तेजी शॉर्टेज आसा. आनी आमकां सालावली डॅमांतल्यान आमकां प्रॉमीस केल्लो की 5 MLD वॉटर सप्लाय येतली म्हणून, ती आजून पर्यंत जावंक ना. आमकां फक्त 3 MLD वॉटर सप्लाय येता. हें पयलीं सद्या उदक जरी तर आमच्यान लोकांक दिवपाक जायना. मुखेलमंत्री मेक्स अनाउन्समेंट हर घर जल, आनी उदक हूंय गेलें, नोड बीड गायला धर तूं, उदोच येना जाल्यार हाव डू वी बिकम स्वयंपूर्ण. अत्यंत नॉट ओनली इन बिचोली, एंटायर नॉर्थ गोवा इज फेसिंग स्कॅसिटी. आणि आयज जे आमी पूर्ण करता काम ते 25 years बॅक, म्हणजे 25 years बॅक जावपाक जाल्ले ते आयज आमचो चीफ मिनिस्टरान हात घातलेलो आहा फुडें काम करपाक. उदकाचो असो सिरियस इशू जाल्लो आहा की आमी लोकांक सांगता तुका 1 वर 2 वरां तरी उदक मेळटा, जाल्यार ते अर्दे वर बसत ना. कोस्टल बेल्टाक उदक येता 2 दिसांनी एकदां, 2 दिसांनी एकदां. जे स्थानिक लोक रावतात तांकां उदक ना. स्पीकर सर, जे स्थानिक लोक आहात तांकां उदक ना. पंप लावन हॉटेलां उदक ओडटा, पंप लावन हॉटेलां उदक ओडटा. आनी गेल्या फावटी आमकां एश्युरन्स दिल्ले की हे पंप जे लायले ते काडटले म्हणून. आयज सीएमान आमकां सांगुनी की हे पंप लायल्या पळय ते सगळे व्हडले व्हडले बिल्डिंगी, हॉटेलां, 5 स्टार हॉटेलां, हे पंप केन्ना काडटले. 24 वरां उदक मेळचें ना, 4 वरां उदक येतले. 24 वरां उदक दिवपाक कशेंच शक्य ना, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. मुख्यमंत्री, you are saying we are asking very specific. The calling attention says 24/7 water in Bicholi and Penne is what I read. Has Goa's carrying capacity been done with regards to water?
when will Goa get 24/7? Will it get? Will it not get? You have to specifically tell. And what is the reason for not getting 24/7 water? स्पीकर सर हांव रिजन पयलीं सांगता. हेंचे सरकार असले पळय न्हू तेन्ना हेंच्यांनी उदका खातीर कांयच स्पीकर सर आता हे 10 वर्सां लागली तुका 10 वर्सां लागली अरे स्पीकर सर दिस इज नॉट द आन्सर. हे फक्त गेलते सरकार आज चलता कितें आज सद्या कितें चलता घरांत उदीक पावला तुमच्या विचार वचोन केप्या विचार मरे. अरे केप्या लोकांक घर नल मेळ्ळा तो आमच्या सरकारान कितें केलें. स्पीकर सर घर नल से जल जे जाला ते डबल इंजिन सरकार. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर when will is it possible 4 वरां दिवपाचें उदक हे कितलीं वरां मेळटलें तें सांग. 24/7 उदीक मेळना हांव मान्य करता. हांव ना म्हणना 24/7 आत्तां उदीक मेळना आनी आत्तां तरी उदीक मेळप 24/7 नळ चालू दवरून उदीक सोडूंक इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें त्या खातीर म्हटलां की 4 वरां उदीक कमीत कमी प्रत्येकाच्या घरात पावपाक जाय. हाज्या खातीर सरकाराचो प्लॅनिंग आसा. आत्तां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे रेडी करता टू मिनिमम 4 वरां सगळ्यांच्या घरात उदीक जे आसा पळय न्हू हें आमी पावयतले. आतां पावयता आमी 2026 कंप्लीट जावच्या पयलीं कंपल्सरी सगळ्याक पावयता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, डायलन रॉड्रिगेज, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. कुंकळी पांझरखन वाठारात धुमाकूळ घातिल्ल्या रेड्याक अखेरेक धरलो. पूण ह्या रेड्यान सुमार 12 जाणांक जखमी केला. 2 म्हयने जाले लोक पालिकेक कागाळी करताले. कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान एकल्याचो बळी लेगीत रेड्यान घेतलो. पूण हीच कारवाय आदींच जाल्ली जाल्यार एका निष्पाप दादल्याचो बळी वचचो नासलो हेवूय तितलेच खरें. पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट. आज इतली त्रास करून लास्ट जो रेड्यान मनशाचो भुरग्याचो जीव घेतलो त्या रेड्याक आज धरपाक येश येयलें. आता ह्या टायमाचेर आता 5 सुमार ह्या रेड्याक धरले कडेन आसा आनी धरपाक गांवच्या लोकां बरोबरच वेटनरी डिपार्टमेंट त्याच बरोबर कुंकळेचे पुलीस तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनीक बाकीचे लोक आनी एक मेन वाटो म्हणटा तो जे बाणावलेचे रेडकारांची जे घेर घालतात ह्या घेरकारांचो तेणी आपल्याले जिवाची पर्वा न करता ह्या रेड्याक धरले कडेन आसा. तेणी इतले रिस्क घेवन पांयांक बांदून त्या रेड्याची नाका शिंगोटी घालून तेणी आज त्या रेड्याक गाडयांक घालून दिले कडेन आसा. ही सोपी गोश्ट नासली. ही कोणाच्यान जायना आसली. ती आज बाणावलेच्या लोकांनी करून दाखयले कडेन आसा. आमी म्हणटात की बाणावलेकार घेर घालतात. घेर घालपाचो फायदो आज ह्या गांवच्या पांझरखणीच्या लोकांक जाले कडेन आसा आनी त्याचो फायदो सरकाराक जाले कडेन आसा. सरकाराची यंत्रणेचेर कांयच जालें ना पण जे प्रायव्हेट मनीस येवन आसात तेणी काम केले कडेन आसा. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लोक इतले भिवून आसले की हो रेडो आनी कोणालो जीव घेयत काय म्हणून. पण आज ह्या रेड्या धरता आसतना 10 ते 12 लोक जे आसात हे इंजर्ड जाल्ले कडेन आसात. हे मायनर इंजर्ड तरी पण इंजर्ड जाले कडेन आसात. हेचे खातीर आज तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या रेड्याचो बेगीच्या बेगीन गोशाळेच्या हेतूंक तेणी सद्याक घातले कडेन आसा गाडयेक आनी तेणी हेजो सारको बंदोबस्त करचो आनी तेजो ट्रिटमेंट करचो म्हणून मागतात. कोणी तुमकां आपयले हांगा? आमकां आपयले कॅरी बाबान रेड्याच्या मनशा मला त्या रेड्या 2 दिला. हांव रियाज हिलेरी जोहाजीन आम 2 दिला रेड्या. किती त्रास जाले तुमकां? बरे त्रास जाले आमकां. आमच्या पोरण्यांनी त्रास काढाय. जायतो कास्ती काळा आम्ही कास्ती काळा आमच्या पयलो जायतो कालू येन भुरगे उपास वाड्यान काम केला रेड्या धरपाक. जायतो कास्ती काळा तेंकाय वालोरच आमकांय वालोर सगळ्या ते बरें करूं. पुलिसांक थँक्यू म्हणटा. पुलिसांक थँक्यू. बरे भाशेन केलें म्हणजे तो आनी कोणाक मारीत आलो न्हू. सगळ्यांत चड थँक्यू तुमकां बाबा. सगळ्यांत चड थँक्यू कॅरी बाबा. तेका आमगेलो 1 म्हयनो जालो तो आमकां सतायतालो आनी काल तेणी एक मनशाक आमगेलो सारको सामको ओडयलो सारको आनी कालच्यान ते आमगेले एनिमल्स हेजे सगळे येवन तेका धरपाक ट्राय केले पूण कांयच जालो ना. आज परतून आमी तीच ट्राय केली तेका धरपाक. सगळो गांवचो लोक येवन आनी आमचो पुलीस येयले आनी आमगेले एनिमल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयले आनी सगळ्यांनी मेळोन तेका मागीर बाणावलेचे लोक स्पेशल आमगेले बाणावलेचे मनीस येयले सारके एक्सपिरियन्स ते एका काम करपी आनी तेमी येवन तेका असो धरला पळय तेका न्हू सारको
जिवाचो असा परवा कोण आसतना इतले खंय करून तेमी तेका धरला आनी ताका मातसो इंजर्ड जाले ते मातशे माल लागून करून तरी आसतना तेमी सोडोना तेका पूण तेमी आपले कापस्तात करून तेका धरून दाखयलोच आनी आयज तेमी इतले बरें आमच्या गांवांत सगळ्यांक बरें उमेद दिली आमकां तेमी केले ते हेल्प आनी आमकां सगळ्यांक बरें दिसलें इतलें सगळें आमकां हेल्प केलें आनी आमगे तसोच आमगे रमेशान पासून आमकां 8 ते 2 दीस फाटीं लागून जायते हेल्प केलें आनी हे करपाक तेणी जायतो फोर्स मारला आनी तेणी हे करून काम करून आमी सगळो गांव सुशेग जालो आयज आमकां बरें दिसलो आणि फ्रांसान सगळो लोक कामां वयतलो आपल्यागे शेतां बितां वयतलो एक दास्ती केली नाजाल्यार तो कितें करतालो तें आमच्या समाधान आसलें तर हांव म्हणटा चड चड डेपर करून सगळें येयलो ते एक दोग जावं मनशां काम जावपाक न्ही सगळें वेगनर येन तेंगे ते मनीस येन स्पेशल बाणाले मनशां भुरग्यान येन 2 आज दिलो नाता मेळ आसलो आज हॅपी तुम्ही आता आमी सगळे वी आर व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड थँकफुल फॉर ईच अँड एवरी वन तुम्ही सांगले रोड ब्लॉक करता म्हणून आता न्ही करपा ना ना आता आमी ना कित्याक रोड प्रॉब्लेम सॉल्व ओपन जालो चडान चड देव बरें कर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यातल्या कोंकण रेल्वे मार्गाचेर कोळशाचे येरादारी केन्ना जावची ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिले. केंद्रान मंजूर केल्ल्या 3 नव्या रेल्वे स्टेशनांक कसलीच हरकत आसल्यार ती बरोवन दिवची. आमी ताचेर अभ्यास करून ती केंद्र सरकारा मेरेन पावयतले. मुख्यमंत्र्यान आमदारांक आश्वासन दिला. तशेंच मये दिवचल तालुक्यान स्टेशन जावपाकच जाय अशें मत मांडत ह्या स्टेशनाक मुख्यमंत्र्यान येवकार दिलो. Over the recent announcement by central government that 3 new railway stations will be set up in Goa at Maim, Sanzadi RL and Nivra. There are already nearby railway stations and hence there is no need for such facilities for passengers. The railway are the central subject. State has a limited role as far as the railway stations requirement are concerned. Already आमी massive highway including eastern corridor आमी already बांधताय थिंगा इतले we have already destroyed our water catchment area. शेतकारांक आमी रोजगार दिवपाक सोदता शेतकारांक फुडें व्हरपाक सोदता आनी आयज ह्या 2-3 दीस जे स्टेटमेंट सीएमान बरो स्टेटमेंट केलो आयज सीएमान एक क्लॅरिफिकेशन दिलें तें म्हणजे सेंटर गव्हर्मेंट आतां सेंटर गव्हर्मेंट कितें आसा डबल इंजीन सरकार बीजेपीचोच सरकार आनी जो टुरिजम आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनोबाब तेंच्या अंडर जे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आसा हे तेंच्या अंडर येता. आयज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान क्लियर करपाक जाय आसलें तेणें सांगपाक जाय आसलें जावं लोकलांक विचारपाक जाय आसलें ग्रामसभा जी आसा जावं जी लोकल बॉडी आसा पंचायत बॉडी आसा लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा हांव आमदार आसा म्हाका कांयच खबर ना आनी हांगा वयर सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान एक अनाउन्समेंट जाता रेल्वे स्टेशन येता म्हणून. अरे खंय येता रेल्वे स्टेशन कितें येता कसो प्लॅन आसा काय ना आनी कित्याक लागून येता तें काय ना. वी वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट यू पुट फ्रॉम युअर साइड युअर लिमिटेड पॉइंट की हिंग लोकां नाका पंचायती नाका आमदारां नाका जाल्यार आमकां नाका म्हूण तूं तुगे रोल काबार कर न्हू. कोणाक रेल्वे स्टेशन नाका हो मुद्दो घालपाक जाय खंयच्या खंय तेका आनी खंयच्या खंय कोल हाडटले आनी कितें हाडटले आमचे कलिगूच जर अशें उलोवपाक लागता कॉमन लोक कशें उलोवपाक लागतले सर स्पीकर सर इशू कितें आहा रेल्वे स्टेशन नाका हो तुमकां मुद्दो आसा. प्लॅटफॉर्माचेर खंयच्यार प्लॅटफॉर्माचेर रेल्वे स्टेशनाचेर अनलोडिंग ऑफ कोल जायना स्पीकर सर. सो मातशें स्पीकर सर जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बी हाडटा तेका वेगळे विशयाचेर खंयच्या डायवर्ट करनाका. Coal stations are coming up because coal is going to be transported. Coal and polluting material will be dropped as these stations. What type of thinking? म्हणजे तुमकां थिंकिंग सुद्दां ना चिंतपा जाय ह्या हावजान कितें हाडटा ते. नो म्हयन्यान गोडपाट घाता नो म्हयन्यान गोडपाट मान्य मंत्री स्मगलिंग तुमचेर केस आयली मरे तुजे फॅमिलीचेर स्मगलिंग केस तुमचेर कितें उलोवपाक तुका रायट आहा मुखेलमंत्री स्पीकर सर. गोंयांत कोंकण रेल्वे सुरू जाली तेन्ना गोंयांत कोंकण रेल्वेक विरोध तेन्नाय करताले. आतां हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर खंयसरूच कोळसो केन्नाच येवचो ना कोंकण रेल्वेच्या रुटाचेर हे हांव सामकें ओके. त्या खातीर 3 स्टेशनां जी तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कडेन खंयच्याय स्टेटींत स्टेशन येता म्हणल्यार ते वेलकम करतात. आतां ही 3 स्टेशनां तेंच्यांनी विरोध केला आसत
वो कित्याक विरोध केला तेंच्यांनी आपल्या रायटिंगान कळोवचें. ओके, सगळो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत आमी सेंटराक जे आहा पळय ते कळयता. बट मयाचें स्टेशन जे आहा पळय न्हू तें आमी वेलकम करता. मयान बिचोले तालुक्यांत आमचें स्टेशन जावपाक जाय हें तरी आमचें मत आसा. ओके, हें जावपाकूच जाय बिचोले तालुक्यांत. ते 2 स्टेशनाचे हाजेर कन्सर्न रिपोर्ट जाता तो रिपोर्ट हांव करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत तेचो व्ह्यू घेवपाक लायता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गोयची फामाद मैम लेकाचो डाऊनफॉल चल्ला. पर्यटक येवपाचे कमी जाल्यात. थळावो व्यवसाय थंड पडला. अशेंच जाले जाल्यार आमची पोटां कशी भरतली? थळाव्यांक प्रश्न पडला. दिवचल वाठारांत आशिल्ले गोंयचे फामाद मयेचे तळें, जे मयम लेकार लोक आदी सुटयेंत वताले. दिसाक 5 तरी बशी आसताल्यो, आतां एक्कय ना. सरकारान आतां मयम लेकार बशी घालपाक जाय. आमचो वेवसाय तरी चलतलो, थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. फाटल्या आमी 8 म्हयन्या पयलीं एकदां अशीच आमी मुलाखत दिल्ली. तेन्ना आमी मयाच्या लेखाक लागून आनी इतलो सरकारान ह्या आमच्या मया लेखार इतलो 9 करोड खर्च केल्लो आहा. आनी तेन्ना आमी फाटल्या फावट ह्या धंद्याक लागून हांगासर हे दिल्ली हेची बायट दिल्ली. तेन्ना आमच्या गोंयचो सीएम दोतोर प्रमोद सावंतान हेचेर एक्चुअली बस चालू केल्ली टुरिजमाची बस चालू करून एक 4 दीस बशी येयल्यो. मागीर परत आहा तश्यो कंप्लीट बशी बंद. एक बस येवंक ना. मागीर तशेंच आमी आतां परत सरकारा कडेन मागता, आमच्या दोतोरा कडेन मयाचे आमदार हेंच्या कडेन मागता आमी हेंच्या परत आहा तश्यो बशी स्टार्ट करच्यो. हांगासर धंदो जाल्यार सारको ठप्प जाल्लो आहा. हे सगळे धंदेकारांनी हांगासर रिणां काडून धंदो उबो केल्लो आहा. जर दिसाक हांगा एक बस येना आनी लोकल हांगा फक्त येयले जाल्यार लोकल ट्युरिस्ट, नाजाल्यार भायले अशे ट्युरिस्ट कोणूच येयना हांगासर. हांगा सारके ट्युरिस्ट एक बस येना. पयलीं आमच्यो 20 वर्सां पयलीं 30 बशी येताल्यो ट्युरिस्टाच्यो, पूण आतां एक बस येना हांगासर. जाल्यार इतलो आतां गोवोरमेंटान पयसो मोडलेलो आहा सरकारान आनी बरें डेव्हलपमेंट केला, पण त्या जाग्यार कोण ट्युरिस्ट येयना. 20 वर्सां जालीं कोणूच ना हांगासर. आमी लोकां चाय भुरग्यांक पडटा बरी, तांकां काय ना. सातत्य डेव्हलपमेंट केला ते दुर्गाक पॅन्ट सुद्दां मारूंक ना, कांयच ना ह्या दुर्गाक. कितके कोटी मोडल्या तेंच्यांनी. एक बस ट्युरिजमाच्यो बशी 5 त्यो सुद्दां बशी येयना आतां. मदीं सुरू केल्ल्यो न्हू ते फाटल्या वर्सा, एकूच दिसा सुरू केल्ल्यो ते दाखोवपाक. परत कोण एक सुद्दां बस येवंक ना. म्हणजे आतां जर ट्युरिस्ट येना जाल्यार तुमचे बिझनेस कसो कितें म्हणजे लिफ्ट थंड पडला कितेंच ना काय. आमची मागीर ते थोडे तरी आमकां परत बशी धाडपाचे आनी आमचे स्पॉट परत चालू करपाचो गव्हर्मेंटान. म्हणजे हांगा आदल्या सारकी कोण परत ना. आनी ह्या मया म्हणटा हांगा कोणूच ना. आणि आता बोटे बी चालू असताना ना, बोटी बी काय चालू ना. एक कंपनीचे मी कोणी उडक्यो मारते ऑनलाईन बुकिंग म्हणून, आणि सगळे धंदे बंद हांगा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलांतली लिफ्ट चलना म्हण मिडियान उक्ताडार हाडले. त्या उपरांत लिफ्ट दुरुस्त केल्ली, पूण ह्या हॉस्पिटलांक साबार समस्यांनी रेवाडो घातला. ताचो सुटावो केन्ना जातलो हे प्रश्न तडीक लागतले काय, की अशेच मिडियान मुखार विशय हाडल्या उपरांत तात्पुरती कामां जातली? लोकांक प्रश्न पडला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. लोकांक सारकी मुळावी सुविधा मेळना. मिडियान जागोर करतकीर सध्या लिफ्ट दुरुस्त जाल्या, पूण हॉस्पिटलांत सर्जन ना. आपतकालीन सेवा खातीर लोकांक जीएमसींत नाजाल्यार मडगांव धांवचें पडटा. लोकांक मुळावी ट्रिटमेंट लेगीत मेळना. ते भायर स्किन स्पेशलिस्ट ना. ह्यो समस्या केन्ना जाग्यार पडटल्यो काय? फोंडेकारांक कितलो तेंप हाल सोंसचो पडटलो? हे सगळे प्रश्न तशेंच हुमकळत आसात. आमी सध्या आसात त्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्या, आनी आमी जेन्ना न्यूज केल्ली
तेन्ना न्यूज करतले ह्यो लिफ्टी जे आहा थोड्योश्यो लिफ्टी रिपेर जाल्ले आसात आनी थोड्यो त्यो उरलेले आसा. पण आमी जेन्ना MS मेळपा आयले तेन्ना MS आमकां जे इन्फॉर्मेशन जाय तें दिवपाक रेडी ना. म्हळ्यार कॅमेराचेर उलोवपाक रेडी ना. तोंडान आपूण कितें सांगता म्हणटा पूण जेन्ना कॅमेरा काडलो कॅमेरा ते उलोवपाक तयार ना. आतां कितें आसा ताका लागून आतां लोकांचो लास्ट लोकांक डिमांड आसता की हांगा सर्जन जाय म्हणून. 2 वर्सां जालीं सर्जन ना हांगा. स्किन स्पेशलिस्ट ते डॉक्टर ना हांगा. अशें थोडे डॉक्टर ना. पूण जेन्ना MS कडेन जेन्ना विचारलें ती सांगपाक कांयच तयार ना. तर गव्हर्मेंटान हांगा PRO बसयलो इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर. हांगा कितें घडटा तें पळोवपा खातीर. कारण लोक हांगा लोकांची OPD अशें म्हणटा की 500-600 लोक हांगा OPD खातीर आसात. पूण इन्फॉर्मेशन दिवपाक हांगा कोणूच ना. हें कितें जालें? लोक म्हणटा कितें जालें हांव विचारतात जाल्यार हांगा कोणाक तरी अपॉयंट करचो आनी PRO म्हणून करचो आनी ताणें सगळें आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. फाटल्या 24 वरांत पावसाची नोंद जावंक नाशिल्ल्यान राज्यांत हवामान स्थिर आसा. तरी धुक्याच्या परिस्थितीक लागून येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो हवामान विभागान दिला. फाटल्या 24 वरां सावन पुराय गोंयांत सुकें हवामान आशिल्लें. अहवाला प्रमाण पणजे सगळ्यांत चड 33.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार पणजे आनी मुरगांव ह्या दोनूय वाठारांनी उण्यांत उणें तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस आशिल्लें. सापेक्ष आर्द्रतायेचें प्रमाण पणजे 86% आनी मुरगांव 91% आशिल्लें. गोंयांत फुडले 7 दीस सुकी परिस्थिती कायम उरतली. दिसाचें तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस आसतलें आनी रातचें 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. पूण सकाळीं उथळ ते मध्यम धुकें पडूं येता. शांत हवामान. सकाळीं धुकें पडपाची शक्यताय. सापेक्ष आर्द्रताय 80% ते 90% मेरेन आसतली. शेनवारचें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.